तेलंगणा हैदराबाद इज टाइम. येस, 2 दीस फाटी आम्ही जाणा आसतले तेलंगणा हांगासर एक जंगलाचेर सरकारान जो आसा तो बुलडोजर चलयलो. आम्ही पळयला आसतले बुलडोजर जी प्रक्रिया आसा ती ह्या दिसांनी घरांचेर चलता, पूण थंय आसा ती जंगलाचेर जे आसा ते बुलडोजर चलयलो. आता जेन्ना रातचे जंगलाचेर ह्या बुलडोजर चलयलो तेन्ना थंयसरले जे प्राणी आसा ते खंय वयतले. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. आमकां सगळ्यांक डेव्हलपमेंट जायोच. डेव्हलपमेंटा शिवाय आमी फुडें वचूंक शकना, बिकॉज आमची जी देश आसा तो डेव्हलपिंग कंट्री. पूण आमकां डेव्हलपमेंट जाय तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जायो. पर्यावरणाची हानी ना करता आमकां हो डेव्हलपमेंट केल्लो जायो, ना की पर्यावरण उद्ध्वस्त करून. आयज आमी ह्या जनावरांची झाडां घरां जी आसा ती उद्ध्वस्त करता. फाल्यां तीच पाळी मनशाचेर येतली. आमी कितल्याशाच जाग्यांनी पळयलां आसतले ज्या जाग्यांचेर डिस्ट्रक्शन जाला थंय आमी पळयलां आसतले कसली मोठी आपदा आयली ती. आमी वायनाडाक पळयलां आसतले, आमी ज्योतिमठ पळयलां आसतले. अशे कितलेशेच जागे आसा थंय मनशाक तेजो जे कितें मनशान केला ताका भोगचें पडलां. जो हैदराबाद युनिवर्सिटी कडेन जो जागो आसा तो एक्चुअली फॉरेस्ट लँड न्हू, ती जागा आसा कोरांगो लँड. म्हळ्यार थंयसरली एक वेगळे पद्दतीची एक सिस्टम आसा, ते सिस्टमेंतली जागो आसा तो, आनी हो सरकारा कडेन जागो आसा. दॅट्स मीन्स सरकार म्हळ्यार कोण? MLAs, सिटींग MLAs? नो. सरकार म्हळ्यार लोक, म्हळ्यार लोकांचो हो जागो. सरकाराचो जागो म्हळ्यार लोकांचो जागो. आता हांगासर कितलीच बायोडायवर्सिटी आसा, हांगासर कितलेच तरेची झाडां आसा, हांगासर कितलेच तरेची पक्षी आसा, प्राणी आसा हांगासर रावता. आता ह्या लोकांनी रातचे येवन हांगासर बेघर केले. ही जी केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान आसली आनी सुप्रीम कोर्टान हे सगळे अहवाला मागलेलो आनी हेजी केस जी आसा ती 16 एप्रिलाक आसा. पूण हे रातचे येवन हेंच्यांनी हांगासर जे आसा ती उद्ध्वस्त केले ह्या जनावरांचे घर. हे कितपत योग्य आसा? हैदराबाद युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांनी जे आसा सगळ्यान पयलीं थंय प्रोटेस्ट केलो हेजे विरुद्ध, पूण तांकां थंय मारबडे केले पुलिसांच्या वतीन आनी तांकां अरेस्ट केले. पूण हे जे डिस्ट्रक्शन आसा ते फक्त ह्या युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांकूच लागताय काय? ना, हे सगळे थंयसरल्या सराउंडींग एरियेच्या लोकांक थंय लागता. कित्याक थंय हो जो जागो आसा हो वाठार इतलो बायोडायवर्सिटीन भरलेलो आसा की थंय जर उद्ध्वस्त करीत जाल्यार हे फ्युचरान ह्या लोकांक त्रास जातले. थंय एक सरकार IT पार्क हाडपाक सोदता, म्हळ्यार कॉन्क्रीटचे जंगल हाडपाक सोदता. ह्या लोकांचे, ह्या जनावरांचे थंय घरां उद्ध्वस्त करून थंय IT पार्क हाडपाक सोदता. हे कितपत योग्य? आमी डिस्ट्रक्शन पयले हस्तेव जंगलाचे, आमी डिस्ट्रक्शन आयज तेलंगणाक पळयता, जावं सेम डिस्ट्रक्शन आमी आमच्या गोंयांत पळयतात. हे सगळे डिस्ट्रक्शन जातकूच कितें जातले? क्लायमेटीक चेंज. आनी हे क्लायमेटीक चेंजाक आमच्या भारताक 5व्या नंबराचेर जबाबदारी धरता अख्खे जग. म्हळ्यार आमच्या भारतान डिस्ट्रक्शन भरपूर चल्लेलें आसा. आमच्या गोंयांत आमी पळयता हिल कटिंग जाता, मँग्रोवची ट्रीज जी आसा ती मँग्रोवची झाडां आसा ती मारली गेली वता. हाचे कारण सगळे प्रदूशण जावन हे सगळे क्लायमेटीक चेंज जातले. हीट वेव्स आमी पळयता, पावस केन्नाचो केन्ना पडटा, अर्थक्विक जाता, हे सगळे क्लायमेटीक चेंजाक लागून जाता. ग्लेशियर जे आसा ते वितळटा. आनी जेन्ना असे तेलंगणा सारखे जे बायोडायवर्सिटी जेन्ना आमी रानां काबार करतले तेन्ना आमकां एक प्रकोप पळोवपाक मेळटलो प्रकृतीचो. ताका लागून सावधान रावात. आनी सो वी रिक्वेस्ट इंडियन गव्हर्मेंट, सो प्लीज असली जी रानां वाठारां आसा ती आमची काबार करूं नाकात.